सोसायटींतल्यान तांदूळ आनी गंव चोरयेक वचपाचे प्रकार ह्या सरकाराच्या फाटल्या टर्मासावन सुरू आसा म्हूण सुत्रां सांगतात. नागरी पुरवण खात्यान सोसायटींक बायोमेट्रिकात दिल्ली सूट सवलतीचो गैरफायदो घेवन खंय ही लूट चल्ल्या. तांदूळ गंव चोरपाचे प्रकार एपीएल रेशन कार्डाचेर चड जातात. ह्या कार्डार 12 किल तांदूळ ₹8.5 किल जाल्यार 8 किल गंव ₹10 किलान मेळटा. रेशन व्हरपाक येवपी लोकांक बायोमेट्रीक स्क्रिनिंगा उपरांतूच कड्डण मेळटा. फाटल्या सरकाराच्या टर्मात नागरी पुरवण खात्यान हे पद्दतीन एक सूट दिल्ली. म्हयन्याचे 2 दीस लोकांच्या बायोमेट्रिका बगर दुकानदार आपले बायोमेट्रिकार रेशनाचे तांदूळ गंव दिवंक शकतालो. हे एके सवलतीक लागून रेशनाचो कोटा सोसायटींतल्यान कायदेशीर भायर काडून खंय लूट चल्ल्या. IAS अधिकारी संजीत रॉड्रिगीस आणि गोपाल पार्सेकार नागरी पुरवण खात्याचो चार्ज घेत सावन बरेच स्क्रू टायट केल्यात. तांणी 2 दीस दुकानदारांच्या बायोमेट्रीक वापराची पद्दत जुलय ऑगस्ट सावन बंद केल्या. ती सिस्टम बंद करीत सावन रेशनाच्या